पुढून सेल्फ लर्निंग म्हणजे खूप आशिल्लें कित्याक म्हाका पयलीं पासून नाटकां सी नाव थिएटर इज द फन फील्ड थिएटर कोर्सीस घेवन बी करता हांव लास्ट 30 वर्सां नाटकां करतालो सो इन दॅट फील्ड आय वर्क इन ईच अँड एवरी डिपार्टमेंट अदर दॅन एक्टींग जी म्हाका आवड नाशिल्ली करपाक बेजिकली म्हाका मना पासून आवड नाशिल्लें लोक म्हणटाले अरे रोल कर पूण आय नो आय कॅनॉट डू दॅट पूण हांवें लायटींग म्युजीक सेटींग डिरेक्शन कॉस्ट्यूम हे सगळ्या डिपार्टमेंटान काम केल्लें पयलीं आनी गेली कितले तातूंतल्यान म्हाका ही आवड निर्माण जाल्ली म्हणजे नाटक जर थिएटर केल्लो जर एखादो भुरगो आसत खुबसो फायदो जाता म्हाका खुबसो फायदो जाला आज हांव म्युजीक डिरेक्टरा बरोबर बसून म्युजिका बद्दल उलोवपाक शकता काय सिनेमेटोग्राफर बरोबर बसून बाबा शॉर्ट कशे डिझायन करपाक कशें जाय म्हाका तें उलोवपाक शकता लायटिंगच्या बाबतींत उलोवपाक शकता कॉस्ट्युमच्या बाबतींत उलोवपाक शकता बाबा म्हाका कलर्स अशेच जाय अमकेच जाय कळ्ळें आर्ट डिरेक्टरा बसून म्हाका सेट बाबा हो असो कित्याक जाय हांगा कितें जाय हें उलोवपाक शकता दीस ऑल केम फ्रॉम द थिएटर थिएटर ऑल्सो अगेन इज अ इम्पॉर्टंट पार्ट वेर तुमकां फिल्म करपाक मदत करपाक शकता ओके सर म्हाका याद आसा की तुमी जेन्ना पयलें फिल्म केलां आसतलें तेन्ना गोव्यान तशें फिल्म कल्चर नासलें आतां तयार जाला की ना म्हाका खबर ना बट तें तशें अजिबात नाशिल्लें आनी तेन्ना तुमचो कांय प्रोफेशनूय न्हय हें तर तुमचें पॅशन आशिल्लें फिल्म मेकींग आनी ती कोंकणी करप आनी आमकां अभिमान दिसता की आमचो गोंयचो सिनेमा राष्ट्रीय स्तरा मेरेन पावलो तेन्ना गोंयान जर एखाद्रे जे आमचे भुरगे आसात जे कला अकादमीन शिकता किंवा जांकां नाटकाचे विशय आवड आसा तर गोंयान ह्या फिल्मा खातीर इफी जाता हांगा कशा प्रकारची तुमी संदी आसा संदी खूब आसा करपाक जाय प्रामाणीकपणे करपाक जाय कितें आसा गोंयकारा खातीर गोंयच्या गव्हर्मेंटान एक स्किमूय केल्ली आसा कसली म्हणजे ताजेर तुमकां गोंय गव्हर्मेंट सर्टन अमावंट दितलो 50% ऑफ युअर बजेट कळ्ळें आनी त्या बजेटांतल्यान तुमी उरिल्ले पयशे तुमचे घालून ही खूब बरी आसा कित्याक तुका लॉस 50%चोच आसता उरिल्लो गव्हर्मेंट सोंसता मागीर फाल्यां फिल्म चल्लें जाल्यार पसून मागीर तुमी फिल्म करता आसतना त्या प्रमाणे प्लॅन करात आनी प्रामाणीकपणे फिल्म करपा जाय आमीचो जर हेतू आसला गव्हर्मेंट पयशे दिता न्ही कितले 50 लाख दिता हांव 100 कोटी म्हणून म्हाजे दाखयता पूण 1 कोटीचे नासता ते हांव 40 लाखांनूच फिल्म करता आनी ते गव्हर्मेंटचे पयशे जर 10 लाख भितर उडोवपाचे जाय जाल्यार हो चित्रपट जावपाना म्हणून हो ही प्रामाणीकपणां त्या हातून आसपा जाय सिन्सियरिटी इज द फर्स्ट खंयच्याय तुका जर उद्योग खंयचोय सुरू करतलो जाल्यार ती पयली आसपा जाय आयच्या हातून जाल्यार तुजेर लोक विश्वास दवर जाल्यार तुजी फिल्म बरी जातली कळ्ळें जेन्ना तूं जी कला करता हाजे कडेन तूंच जर प्रामाणीक ना जाल्यार ती घोळूच जातलो तातूंतल्यान सो हो भाग लक्षांत धरपा ताका लागून गव्हर्मेंटची बरी स्कीम आसा प्लस बरे चित्रपट करपाक खूब संदी इफी आसा गोंयान येता म्हजो चित्रपट इफी गोंयांत येता म्हणून पयलो आलिशा चित्रपट जालो की बाबा गोंयान इफी येता आनी कोंकणी चित्रपट ना कशें दिसतलें बरें म्हणून हांव इफी गेल्लो तेन्नाचे मुख्यमंत्री पर्रीकार आशिल्ले ताणें खूब सांगलें की चल तूं मुखार मागीर पळोवया कळ्ळें सो तो भाग जाल्ल्यान हो पयलो चित्रपट जालो आनी आज थंयच्यान म्हजी खंय मसर पावली इफी गोंयान येवन खूब फायदो जालो तसो म्हजे भशेन फायदो जावपी खूब लोक आसात जातलेय बी आनी खूब लोक तरणाटे मुखार येता कित्याक हातूंतल्यान खूब कितें शिकपाक मेळटा म्हज्या फिल्मान एक म्हाका दिसता सत्यवान नायक म्हणून आयिल्लो तो एक्टींग करतालो आनी मागीर म्हजे बरें आयलो आपल्याक फिल्मानूच करपाक जाय आनी तो स्टुडंट ऑफ कला अकॅडमी ड्रामा हाजो तेन्ना म्हाका ताका सांगलें की हांवें पळय म्हणलें तूं दिसपाक काय हिरो ना मागीर पट करूंक येतलो कोणीय तुका रोल दितले म्हणून अशें ना पूण म्हणलें तुज्यान एक काम करपाक तूं शिकलो न्ही सो यू जॉयन अ लायन खंयचें आवडटा तुका एडिटींग आवडटा किंवा आर्ट डिरेक्शन ह्या हातून तूं डिपार्टमेंटा एसिस्टंट म्हणून काम करपा लाग थंयच्यान तूं गेल्या बसतान बस कित्याक मुंबय वचून रावप आनी सगळो खर्च करप ही सोंपी गजाल न्ही पयशांचोय खूब भाग येता पूण कितें तरी मिळकत बेकार बसनाका म्हाका एकदम रोल येतलो आनी हांव करतलो हो भाग जमपाक शकना तुगेली ऐपत पूण तूं वचपाक तो गेलो थंय आनी ताणें एडिटींग करपाक सुरवात केली जॉयन जावन आज सावरिया जाल्लो म्हजे कोतान 2008 आतां आमी 2014 ह्या 5 वर्सां भितर नाव ही इज बिकम अ एडिटर मरा दूरदर्शनच्यो सिरियल तो एडिट करता आनी सायमल्टेनियसली बारीक बारीक रोल करता सो ताजें जालें काय ना सार्थक जे ताका करपाक तो पयर म्हणला ना आपूण हॅप्पी म्हणपाक सामको हाजो अर्थ ती फ्लेक्सिबिलिटी आसप खूब म्हत्वाची की आपल्याक हें करपाक जाय पूण तें मेळना जाल्यार तुका सी ह्यो गोश्टी खबर आसपाक जाय ताका आवड आशिल्ली एडिटींग ताका फिल्मा बद्दल नॉलेज आशिल्ली फिल्मां आवडटाली ताका ही तुका फिल्मां आवडपाक हांव करता म्हाका फाल्यां फक्त 100 लोक येवन ऑटोग्राफ येतले घेवपाक म्हणून तूं जॉयन जातलो फोटो काडटले पेपरार फोटो येतले जाल्यार येनाकात कश्ट करपाची तयारी दवरपाक जाय आनी जो कन्सेप्ट कदाचित पयलीं टोटल थिएटर हो कन्सेप्ट आसलो की सगळ्या आंगाचें आपल्याक ज्ञान आसपाक जाय फिल्मांनी म्हाका दिसता ह्या सगळ्या आंगाचें तुमकां ज्ञान आसप खूब फायदो पडटा खूब फायदो जाता सर एक आसा की आतां सगळी कडेन सगळे आर्टिस्ट एका थंय वता म्हणजे तुमच्या हातून जे ध्वनी संकलन केलां ते ऑस्कर विजेते हे आसात तेन्ना ह्या सिनेमान
रिजनल लँग्वेजीस जे थंय सिनेमा जातात आनी जे हिंदीन जे सिनेमा जातात हाच्या भितर कितें अंतर आसा किंवा भाशा हो कितलो घटक प्रभावी ठरता? नाही, भाशा हो इम्पॉर्टंट न्हू, खंयच्या फिल्माची भाशा ही इम्पॉर्टंट आसा. पूण जो सिनेमा जाता हांव सदां म्हणटा गुड सिनेमा एंड बॅड सिनेमा. जो आमी चित्रपट पळयता केवळ मनोरंजना खातीर तो बॅड सिनेमा आसता. जरी आमकां तातूंतल्यान मनोरंजन जाता पूण तातूंतल्यान आमी कांय घेवनूय येना, कांय तकलेक ताप नासता. आनी एक फकाणां करतात पळय कोणाली आमी बसून की अरे कोण तरी वता आनी ताजी एक फकाणां, तसले चित्रपट असतात. दुसरो रिजनल सिनेमा हो बॅकबोन ऑफ इंडियन सिनेमा आसा. ओके. आज जर इंडियन सिनेमा बरे भशेन जर खंय नांव मेळ्ळें जाल्यार तो इंडियन सिनेमा बिकॉज ऑफ रिजनल सिनेमा. आनी हो खूब स्ट्रॉंग आसा. हो आपल्या मातीक जोडून आसा. म्हणजे त्या स्टेटीचे त्या लोकांचे प्रॉब्लेम्स तो मुखार हाडत आसा. म्हणजे जशें आमी इंटरनॅशनल लेवल फिल्माचो पळयता तो आमचो हांगा फक्त रिजनल सिनेमा जाता थंय काम जाता. कमर्शियल लेवलचेर खूब कमी जाता. हार्डली तुमकां केन्नाय तरी आमकां लंच बॉक्स किंवा गुड रोड अशी पिक्चर पळोवपाक मेळटा. एक्चुअली बाकीच्या हातून मेळना खंय तरी. सो अशी क्लासीक काम फिल्माचे खूब कमी जाता. ओके. कळ्ळें. म्हणून तशें हातूंतल्यान फक्त श्याम बेनेगल तयार जाले, सत्यजीत रे तयार जाले, आमचे गोविंद नहलानी तयार जाले. तांचो सिनेमा पळयतकीर कळटा दॅट इज द सिनेमा वॉट वी टॉक अबाउट. कोणें उलोवचें आनी कोणें प्रयत्न करता जाल्यार तो सिनेमाचेर. ओके. सर, बोदळ आमी म्हटल्या प्रमाणे की 90% तुमी म्हटल्या प्रमाणे जे सिनेमा कडेन पळयतात तेन्ना एक तेंचो प्रचंड ग्लॅमर आकर्षण आसता आनी प्रामुख्यान ते तांचें सगळें लक्ष आसता ते हिरो आनी हिरोईन ह्या हितून. तेन्ना हें प्रचंड ग्लॅमर आसलेलें क्षेत्र की बाकीच्या क्षेत्रांत आवड हो प्रथम गोश्ट आसता, हांगा ग्लॅमर आसा. तेन्ना नवीन जो भुरगो किंवा चलयां ह्या हातून फिल्डान येता ताणें कितें जतनाय घेवची अशी तुमकां दिसता? जतनाय एकूच की आपलो कोण मिसयूज करना. तो चलो जावं किंवा चली जावं. दॅट इज नॉट मिसयूज. तुका तूं आयलें एक कामा खातीर तुका आपयलें थंय आनी मागीर तुका बस सांगलें अरे च्या हाडून दियात आमकां हें कर. सगळ्यो गोश्टी करच्यो पडटात नो डावट. बट सी दॅट तुमची डिग्निटी तुमी सांबाळात. दॅट इज द मेन थिंग वॉट यू हॅव टू डू, वॉट यू हॅव लर्न. हांगा रायट फ्रॉम कॉलेज लेवल पास जाल्ले ते डॉक्टर्स आनी व्हडले जाल्ले पसून लोक आयिल्ले आसात काम करपाक. कोण लॉयर्स आसात, कोण आनी कितें आसात. सो एवरीबडी इज हायली क्वॉलिफायड. शंकर महादेवना सारको जाल्यार तो आनी कितें क्वॉलिफायड. सो दीस क्वॉलिफिकेशन्स आर देर. पूण तांचें पॅशन आसा भितर कितें बाबा म्हाका अमकें ती तुमच्या हातून पयलीं जाण आसा काय ना ही पयलीं जतनाय घेयात. ओके. टेस्ट दॅट बाबा ही खरेंच आसा स्वताचो शोध घेवप महत्वाचो. तो सांग नाल्यार बेस्ट तो सांगता अरे तुका फिल्म सामकें बेस्ट हिरोईन थंय वतकीर तुका हिरोईनी ना आनी कांय ना. कळ्ळें. अश्यो गोश्टी खूब घडटात की खोटी आश्वासन दिवप की सामकें अशें जातलें तसलें हें खूब चलता कित्याक ती इंडस्ट्रीच तशी आसा. कळ्ळें. मायावी. हां तीच इंडस्ट्री ग्लॅमर इज बिकॉज नो बडी थंय कोण एकमेकाक ट्रस्ट करता जाल्यार म्हाका खबर ना. कळ्ळें. पूण बेजिकली इंडस्ट्री ती तशी आसा ताका लागून स्वताची जतनाय स्वता घेवपाक जाय. वॉट आय एम डुईंग इज रायट ऑर रॉंग हें तुमी तुमचे कडेन पळयात आनी ट्राय टू गीव द बेस्ट वॉट यू हॅव. ओके. कळ्ळें. तें दितकीर बाबू कोण ते अरे तुका हांवें हाडलो अशें ल्हानसो रोलाक पूण तुजो परफॉर्मन्स पळयतकीर अरे खूब बरें आसा शी शूड डू. आमच्या आतांच्या हातून हांवें करता आसतना एक समीक्षा देसाय म्हण आशिल्लें ताजे वीथ मृणाल सीन आशिल्लो. शी डीड इट सो नायसली. कळ्ळें. किंवा दक्षा शिरोडकार, किरण करमरकर, सुबोध भावे हे ते व्हडले व्हडले लोक बसल्या काम करता तांचे बरोबर परफॉर्मन्स त्या लेवलचे कर ही ती शिकतात कितें तरी. सो आतां म्हाकाय दिसलें अरे ही बरी आसात आं. सो नेक्स्ट टायम आय कॅन रिकमेंड समबडी कोणी जर म्हाका अरे आमकां 2 चली काम करपाक जाय अमको अमको रोल आसा. इफ द रोल इज गूड आय विल डेफिनेटली सजेस्ट. सो हो जेन्ना तुमकां संदी मेळटा ती संदीची पुरो चीज करून ती संदी ल्हान आसत कदाचित सुरवाती पूण ती नोट जाता सदांच खंय तरी ती पट करून नोट जाता. जे सत्यवानाक सांगिल्लें हांवें तेच हांव सगळ्यांक सांगता की वेट फॉर द रायट ऑपॉर्च्युनिटी. देर इज नो शॉर्टकट फॉर एनी सक्सेस. यू हॅव टू वर्क हार्ड अँड हार्ड अँड हार्ड. डे वील डेफिनेटली कम. इफ जर तुमची खरीच मनापासून इच्छा आसा आनी तुमकां खबर आसा की यू आर द बेस्ट इन दॅट देन यू वील गेट इट. तो फायंड आवट करप खूब गरजेचें आसा आनी तो फायंड आवट करून ताजे मुखार जेन्ना तुमी प्रेजेंट करपाक तेन्ना ती जतनाय घेवप गरजेचें आसा की वॉट आय एम डुईंग सगळें हांव बरोबर करता काय ना. ओके. एक आमी सदांच आयकता की सिनेमान जर तुमकां यशस्वी जावपाक जाय किंवा तातूंत जावंक जाय जाल्यार तुमचो गॉडफादर आसचो पडटा. हो आयच्या काळांत राजकारणांत आसात पण सिनेमानूय हें कितपत? तशें गॉडफादर सगळेच कडेन लागता न्ही. जाय पडला जाल्यार सगळेच कडेन लागता. पूण आमी आयकल्ल्यो स्टोरी बऱ्यो आसात त्यो स्टोरी कित्याक आमी आयकल्ल्यो अश्यो स्टोरी घेवया की ज्या जाग्यार स्वताच्या पांयार स्वतान सगळें उबें केलां. बरोबर. कळ्ळें. बरोबर. म्हाका गॉडफादर नाशिल्लो सो आय डोंट बिलीव इन दॅट. कळ्ळें. हांवें स्वता पासून रायट फ्रॉम झिरो वॉट आय एम टुडे. बरोबर. कळ्ळें.
खंयच्याच घरांतले बॅकिंग येनासता. वयल्या घराचे सगळीच म्हाका फाटल्यान धरता, अरे करनाका, तूं बिझनस करनाका, तूं हें करनाका, कित्याक इतलें करता. पूण आय नेवर थॉट ऑफ दॅट. म्हाका दिसता, करन दिसता आनी म्हाका खबर आसा हें बरें, आय गो हेड. मागीर तेन्ना हांव बाकीचे पयशे बियशे ताचो विचार करना. ओके. एक बरे क्वॉलिटीचे फिल्म दिवचें ही म्हजी जबाबदारी आसा. ओके. बरे मार्ग आमच्या फुडले गोंयचे पिढीक दाखोवचे ही म्हजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. सो आय डू दॅट. म्हाका कित्याक लागून जाय म्हणून प्रत्येकान ल्हान जावं व्हडलो जावं काम करता तें प्रामाणीकपणे करपा जाय. दुसऱ्याक ब्लेम करनाका किंवा दुसऱ्या कडेन कॉम्पिटिशन करनाका. सदांच फोंड्या पडटलें. कॉम्पिटिशन स्वता कडेन करात. अरे आज हांवें रोल केलो, इतलो केलो न्ही, हांवें हाज्या बरो करपा आशिल्लो न्ही पळय. दॅट इज युअर कॉम्पिटिशन. सी दॅट नेक्स्ट टायम यू गो वन स्टेप अहेड. म्हजो कलावंत म्हणून तुम्ही नेहमी अस्वस्थ रावपाक जाय. आपल्याक हाच्या परस बरें करपाक जाय ही करायची. बरो मनीस हो सदांच अस्वस्थूच आसता. जो खरो बरो आसता तो सदांच असो की ताका तो केन्नाच कंप्लीट आपूण जालो म्हणना. ज्या दीस तो म्हणटलो की हांव जालें, म्हाका सगळें येता, त्या दीस तो मनीस सोंपता. ओके. कळ्ळें. आनी हे कलेचे क्षेत्र तशें विस्तार सामकें सामकें. सर, तुमकां इतल्या वर्साचो अनुभव आसा. तुमचो हांवें म्हटल्या प्रमाणे व्यवसाय न्ही, पण व्यवसाय सांबाळून एक पॅशन म्हणून तुमी हें करतात. आनी त्याच भायर एक वेगळी हें आसा की तुमी वेगळे कलाकार हांगा हाडल्या. गोंयच्या चित्रपटाक भायर व्हेला, पण भायल्या कलाकारांक सुद्दां हांगा हाडल्या. वेगळो खूब अनुभव आसा. निर्मिती पासून ते दिग्दर्शन, कथा लेखन हे सगळे गजाली तुमी केल्या. आयची पिढी जी हो कार्यक्रम पळयता तांकां कितें संदेश दिता? संदेश तेच, खंयच्याच गोश्टी स्वताक कमी लेखनाकात आनी स्वता कडेन केन्नाच ओवर कॉन्फिडंट हो दवरनाकात. गोश्ट प्रामाणीकपणे करात आनी नेटान करात. हांव ही करतलोच. कळ्ळें. आनी जाली ना गोश्ट म्हणून निराश जायनाकात. अच्छा. निराश जावप हें एक सक्सेसाचो एक पावंड आसा अशें हांव मानता. तुका म्हजे कडेन ही गजाल जाली ना अशें म्हाका दिसलें की कित्याक जालें ना, हांव ताजेर दुसरे दीस विचार करपाक जाय. जाली ना, म्हाका वायट दिसलें, तितलोच पॉयंट. ताजे फुडल्या पॉयंटाचेर बाबा ही कित्याक जाली ना हाजो विचार सुरू करपाक जाय. तशेंच जेन्ना सक्सेस मेळटा ते सक्सेस त्या वेळा पुरतेच आसता. म्हाका नॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळे, सक्सेस म्हाका आनंद तितलो वेळा पुरतोच आशिल्लो. तो आनंद जर हांव दुसरे दिसान तिसरे दीस घेवन गेलो जाल्यार हांव फुडें कांय करपाक पावपाना. त्या दिसाच्यान ते स्विच ओवर. येस, आतां म्हणजे आनी जबाबदारी पडली आनी बरें करपाची. म्हणजे स्वताक तपासत रावप हे सगळ्यांत म्हत्वाचें आसा. आनी तुमी स्वता कडेन कॉम्पिटिशन करीत रावात सदां. तुमकां निश्चित म्हणजे यश हें निश्चित मेळटलें. सर, हांगा तुमी आयले आनी विस्तारान ह्या क्षेत्रा विशीं, हे व्यापक क्षेत्र आसा त्याची विस्तारान म्हायती दिली. ह्या खातीर प्रुडंटच्या वतीन आमची देव बरें करूं. थँक्यू. हे आशिल्ले राजेंद्र तालक. करियर इन फिल्म मेकिंग ह्या विशीं त्यांनी मार्गदर्शन केलें. तुमकांय वेगळे रिसोर्स पर्सन सुचोवपाचे आसत जाल्यार मुजरत ह्या ईमेल आयडीचेर आमकां ईमेल करात. पळयत रावात प्रुडंट.